प्रितीच्या बाबा भयणीन आयचे पयलें वाचप बागेंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिठींतले आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां थंय आसात. जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक उपूट देणी दिवंक ह्या संवसारांत ताणें आमकां पाठयल्यान. म्हणटकूच आमी हांसत्या तोंडान दिता तेन्ना देव आमचो उदीक मोग करता. आयच्या दिसाक जाय ते हांसत्या तोंडान तुमचे मुखार येतले, कित्याक आयज पंचायत इलेक्शन. जे मनीस दिसती पडनात ते सुद्दां तुमकां आज दिसती पडटले, कित्याक आपल्याक मत मारूंक जाय म्हूण ते तुमकां बेश्टें रुपणें घालून हांसून दाखयतले. असल्या मनशांक चतूर रावात. तुमी तुमचें मत चतुरायेन दियात म्हूण तोच देव सांगता. पूण हांसत्या तोंडान दिता ह्या प्रधान सेवकाचो आज आमी उगडास करता. बागेंत लॉरेन्स, ताका आमी आस्कारी म्हणटा इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा रांदप्यांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा गरिबांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा सगल्या जे कॉमेडी करतात तांचो. म्हणटकूच हो आस्कारी आज कितें भाशेन ताचो उगडास करतना ताच्या जिविताचेर आमी नियाळटना पाप साहेब सिक्स्तूस हो दुसरो थंय राज करता आसतना रोमाक वालेरियान आनी ताका तो इगोर्जीचें भांगर चोरूंक आयलो आनी 7 प्रधान सेवकां मदें लॉरेन्सान दारां धांकलीं आनी आडायलीं, तुज्यान चोरूंक जायना, कित्याक ही सगली दौलत इगोर्जीची. आनी वालेरियानान ताका बाबा भयणी उज्याचेर भाजलो. ह्या प्रधान सेवकाक आपलें जिवीत जेजूच्या राज्या खातीर ताणें खर्चिलें. जें कितें आसलें तें नागोवन दिवंक ना. आपल्या ताब्यान जें कितें दवरलेलें, आपल्याक जुट्टी दिल्ली, आपल्याक जबाबदारी दिल्ली, ती बरे तरेन ताणें पाळली. आजकाल बाबा भयणीनो आमकां फुडारी मेळटात फकत नागोवन चोरून लुटून खावपाचे. आजकाल फुडारी उत्पन्न जातात फकत हेंच मन घेवन येतात की पोरचेक हांव कसो नागयतलो आनी म्हजे सवे अदीक आनी अदीक ग्रेस्काय कशी हांव पुजयतलो हाचे वयर नियाळटात. आनी आयच्या दिसाक आमकां कितें भाशेन लोकशायेन जियेतल्या मनशांक आमचें संविधान एके भाशेन घटक राज आमी करून हाडटा तेन्ना आमकां हो हक दिता आमी बरे आसात तसल्या मनशांक विचून काडून. आनी हें जेजू आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरें सांगता. हांव तुमकां सच सांगता, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. आयकलां आमी फाटल्या दिसांनी तूर दाळ खंय सरकारान तशीच दवरली, भितर लोकांक दिवंक ना, जेन्ना गरज आसली तेन्ना खंय ताणें ती वांटूंक ना आनी कुसून गेली. म्हणटच आमी जेन्ना कितें वस्त तशीच दवरता जाल्यार ती कुसता. बाबा भयणीनो गरजेक आसा तेन्ना आमी तर शेत रोयना जाल्यार आमकां उत्पन्न जायना. म्हणटच गरज तेन्ना आमी हें बी रोवपूंक गरजेचें. जें कितें जमनीर पडटा तें कुसता आनी बाबा भयणीनो ताचें उत्पन्न जाता. आनी जें कितें जमनी वयर आसता बाबा भयणीनो तें सदांच फोडां दिता, तें सदांच बाबा भयणीनो फुलता आनी वाडटा. आनी बाबा भयणीनो तें कुसोना. बरो ताचो उपयोग करूंक आमकां इश्रिस्ती ताचो उपाय काडूंक आमकां आदार दिता. आज जेजू आमकां म्हणटा, जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कसलो द्वेस आमी जिविताचो करूंक आमकां देव आपयता काय? पेल्याची सेवा करूंक, दुसऱ्यांची उदारगती खातीर आमी बरें मन घेवन तांचे खातीर वावरूंक. न्हय उदारगत करता म्हूण आपल्या फायद्याचें आमी चिंतूंक. आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्या पासत जेन्ना सेवा करूंक आमी मुखार सरता आमचें मन बाबा भयणीनो नितळ आसूंक गरज. आजकाल आमकां फुडारी मेळटात ते सगळे आपल्या फायद्याचे लॉन्च घेतले, थोडे आपलो फायदो सोदतले, थोडे आपूण एका पक्षाक कितें भाशेन आपलो तेंको दिवन तुवें आपल्याक कितले क्रोडांनी पयशे मेळटले हाचे विशीं, क्रुटांनी पयशे मेवतात ताचे विशीं विचार करतले. असले फुडारी आमकां मेळटात.
पूण आमी जायते फावटी म्हणटा आमी निराश जाता फादर कितलें तुमी सांगलें प्रबोधन केलें उरफाटें तेंच कित्याक जायत कित्याक मनशाचें अंतस्कोन आजकाल भाव भयणो शेणलेलें आसा मेलेलें आसा आमचें अंतस्कोन जागे ना आनी जागे जाल्यारूय भाव भयणो आमी त्या अंतस्कोना प्रमाणें चलूंक आमी वाट दाखयता ती चलूंक सोदिना म्हणटकूच अ डेड कॉन्शियन्स नेवर लीड्स अस टू अ गूड पाथ पूण देव आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान जागयता आनी जेजू आयच्या दिसाक म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय तसो भाग्यवंत लॉरेन्सान चिंतलें आपल्याक जुट्टी दिल्ली घडीक ताच्यान राजा बरोबर एकठांय जावन म्हणूंक जातालें व्हर तुका जाय तितलें व्हर तुजे बरोबर हांव सोयेगी जाता म्हाका व्हडली पदवी तूं दितलोय ना आपल्याक जुट्टी दिली ती बरे तरेन ताणें सांबाळली मरो पर्यंत सांबाळली भाव भयणीनो ते भाशेन आमची जबाबदारी आसूंक जाय जेन्ना सेवा चाकरेक आमी दुसऱ्या खातीर मुखार सरता आमी आमकांच भाव भयणीनो दुसऱ्या खातीर दितले म्हूण लोकांक भास दिता जाल्यार आमी गरज ते सेवे चाकरेन आमचे जिवे जिवंक जो कोण आपल्याची सेवा करता तो म्हजो पाटलाव करूंक पुरतो न्हय जेजू म्हणटा पूण जो कोण खरेंच म्हजी सेवा करता म्हणजे म्हज्या राज्या खातीर तो वावुरता तूंय म्हजो सेवक आसतलो म्हणजे खरें देवाच्या राज्या खातीर तूं सेवा करता जाल्यार देव तुज्या सांगाताक आसतलो आनी बाप आनी जेजू बरोबर ही त्रित्वी तुजे बरोबर चलतली हें आश्वासन देव आमकां क्रिस्तांवांक दिता आजकाल बाबा भयणो आमच्या क्रिस्ती धर्माक एक आमकां साणूस कशी लागल्या कितें लागलें काय आमकां कोणूय पयशे दिल्यार आमी तांचे जाता आमकां कोणूय तर आमचें लॉस दिवन काम केलें जाल्यार आमी म्हणटा बरें केलें बरो फुडारी आमी ताका सर म्हूण नमस्कार करता आमी ताका सायबा म्हणटा आमी ताका येस सर म्हूण आमची मान बागयता असलें धोरण आमचें जालां आमी रोखडेच गुलाम जाता भाव भयणीनो आमच्या जिवितान ही लोकशाही आमकां दिल्या ती आमकां जायते फावटी बऱ्या कोरण्या खातीर बरे सेवे खातीर बरे गरिबांच्या ह्या हक्कां खातीर आमी झुजूंक बरे तरेन आमची उदारगत करूंक आमीच वावरूंक पूण भाव भयणो आमीच पयलें पाड करता आमचें बकून क्रिस्ती धर्मान आमकां दिसपोटी शिकयता दुसऱ्यांक तितली शिकोवण घडी मेळना दुसऱ्यांक तितले कोसियेसा विशीं तितली जाप दिवंक तांकां उलो कोण मारिना आमकां दर दिसाक देव मंदिरांतल्यान प्रवचनांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान आमकां ही जाप येता आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव उदीक मोग करता पूण आस्त्या तोंडान दिता ते बाबा भयणीनो आजकाल दुसरोच हाचो उर्थ काडलेलो आसा आमी आस्त्या तोंडान लॉस घेता आनी आस्त्या तोंडान लॉसूय दिता आमी बाबा भयणीनो करप्ट जाल्या कित्याक आमकां सदांच पयशांची आस चड जाल्या आज आमकां उगडास करुया आज आमी मोतां दिवंक वेतले कसलें कुसियेंस आमी घेवन वेता तें आमकां विचार राती घडी जायते जाणांक फोन आयल्यात जायते जाणांक घडी पयशे मेळ्ळ्यात जायते जाणांनी घडीक चिंतलां म्हाका फायदो मेळटलो उमक्याकूच हांव मत दितलें बाबा भयणीनो फायद्या प्रमाणे आमी वेचत पूण बरे आसात तांकां आमी मत दिवन आमची उदारगत करतल्या मनशा खातीर आमी वावरुया उदीक आनी उदीक आमचें मन उजवाडाक आमी हाडुया कितलेंय आमी हांगासर प्रवचन सांगलें आनी आमचें तर कोसियेंस आमी उगडून मत दिना जाल्यार कसल्याच फायद्याचें न्हय आमी बाबा आज आमी ह्या प्रधान सेवकाची परब समोर उमतना आमकां करपा माग एका गोवाच्या कोण्या भाशेन आमी बाबा आमकांच मरूंक वावरुया कित्याक आमी जेन्ना आमच्यो वायट करण्यो सोडून दितले वायट चिंतना वायट आमच्यो वंदावण्यो सोडून दिता तेन्ना बरें आमच्या समाजान उत्पन्न जातलें बरी आमकां नीत येतली बरे तरेन बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जेजून हेंच आपल्या कुश्टा मरणाचे आदी फुडेंच आपल्या शिसांक सांगलें की आपूण मरून पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दितलो हेंच नवें जिवीत आमकां मेळूंक आमी ह्या मिसान दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.